भायर सरतलो जाल्यार कितें कितें दिसपाक जाय तुमकां? म्हारगाय म्हटल्यार आतां तुमी पळयता आसतना पेट्रोल आयज कितलें वाडलां तें आनी कंटिन्यूअस वाडत आसा. सो हें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. पेट्रोलाची जी वाड आसा ती खंय स्टॉप जावपाक जाय. जावं बाकीची जी कमोडिटीज आसा तेजीय वाड जाता पेट्रोल जावं डिझल वाडल्या कारणान. सो तें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय आनी आमचे कॉमन लोकांक खंय ना खंय बेनिफिट्स मेळपाक जाय. आनी मेन एक सांगूंक सोदता की जे स्किमी काडलेल्यो आसा आतां खूब कडेन पळयतात थोड्याच कॉन्स्टिट्युन्सीच्यो पास जाता. रुलींग कोण आसा तेंचे कॉन्स्टिट्युन्सीच्यो स्किमी पास जाता जावं त्यो डिलिव्हर जाता. मात बाकीचे जे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तांकां डिलिव्हरूच जायना. आतां आमची सानंद्रे मतदारसंघाच्या कितल्योश्यो स्किमी अश्यो पेंडींग आसा. 4 वर्सां 5 वर्सां पासून अजून पर्यंत तांकां मेळोंकूच ना. लायक लाडली लक्ष्मी स्कीम 4 वर्सां जालीं कोणाकूच सारकी मेळोंक ना. आमदार आसतना वयलो न्ही? हय आमदार आसतना मेळोंक ना. हांव कितलेशे म्हाजे कडेन आतां ऑलरेडी फॉर्मां पावल्लीं आसा. सगळीं फॉर्मां हें जाल्लीं आसा मात ती डिलिव्हर जावंक ना. सो हें खंय ना खंय स्किमी डिलिव्हर करपाक जाय. कित्याक स्किमी जेन्ना येता त्यो सगळ्यांक मेळपाक जाय. ना की एक नाल्यार 2 कॉन्स्टिट्युन्सी जावं 3 कॉन्स्टिट्युन्सी कोण रुलींग आसा जावं कोण मिनिस्टर आसा तांकां मेळपाक जाय. सगळ्यांक मेळपाक जाय. सो हें आमीय म्हणटले फुडें जेन्ना एसेंब्ली येतली तेन्नाय म्हणटले. बट हें खरें म्हटल्यार तेंचो कर्तव्य आसा एज अ मिनिस्टर तेंच्यांनी सगळ्यांक ऑल ओव्हर गोवा सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय प्रॉपरली. गिरीश काल एक स्टिकरान सोडला की एसएमचे काम करायचं कोंकणीन जावचें म्हणून तुजेर तुजी कितें आसा? हांव वेलकम करता कारण समज कोंकणीन जालें नाल्यार की आमची स्टेट लँग्वेज कोंकणी आसा. सो हांव वेलकम करता कारण आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय आमची लँग्वेज. जशी की बाकीच्यो स्टेटी आपणाच्यो लँग्वेजी प्रोटेक्ट करता. सो तशें आमीय गोंयकारांनी कोंकणी लँग्वेज आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. सो हांव जो स्पिकरान जो स्टेटमेंट केला तो हांव वेलकम करता. गिरीश तुका दिसना फक्त कोंकणीन केलें म्हणून जावचें ना, डॉक्युमेंटूय कोंकणीन येवपाक जाय. सामान्य मनशांक वाचपाक कळपाक जाय. या ऑब्वियसली डॉक्युमेंटूय कोंकणीन येवपाक जाय. सो स्पिकरा कडेन रिक्वेस्ट आसतली की ताणें डॉक्युमेंटूय कोंकणीन दिवचें म्हणून आनी बाकीच्या लँग्वेजीनी जशें दुसऱ्यांक कम्फर्टेबल आसा तेवूय लँग्वेजीन दिवचें म्हणून. बट प्राधान आमचो कोंकणीक दिवचो म्हणून कारण कोंकणी ही आमची मायभास आसा आनी ते भाशेक हें करपाक सपोर्ट करचो. आनी स्टेट लँग्वेज आसल्या कारणान सगळ्याक आतां कितें आसा एवरी स्टेट हॅज देयर ओन आयडेंटिटी ओन लँग्वेज. सो आमची कोंकणी लँग्वेज ही आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. बाकीच्या राज्यान आपणाची लँग्वेज प्रोटेक्ट करता. तुमी पळयता आसतले जे बोर्ड्स पासून मारता जेन्ना आमी महाराष्ट्र वयता ते मराठीन मारता, कर्नाटक वयता कन्नडान मारता, जावं तमिळनाडू वयता तमिळान मारता. सो गोंयानूच अशें आसा की गोंयान गोंयची लँग्वेज सकयल घालिना. समज इंग्लीश घातल्यान सकयल कोंकणी घालपाक जाय. सो हें जावपाक जाय. हांवूय रिक्वेस्ट करतलो फुडें की बाबा हे फुडले हितून अधिवेशनान पासून हांव रिक्वेस्ट करतलो की आमचे जे सायन बोर्ड्स आसा तितून पासून कोंकणी लँग्वेजीक प्रमोट करचो. 114 फॉर्म दी. या 114 फॉर्म. गिरीश वर्साक 3 सिलिंडर फ्री दिता म्हटलं ते तुमचें कितें म्हणटा? वर्साक 3 सिलिंडर फ्री दिता म्हणटा मात त्यो भायर केन्ना डिलिव्हर जातले कितें जातलें आमकां कांय खबर ना. आनी तुमी पळयलां आसतलें हेज्या पयलीं ज्यो स्किमी काडल्यात त्योच सारक्यो अजून डिलिव्हर जायना. सो म्हाका खबर ना. बट सिलिंडर फ्री दिता म्हणटा मात सिलिंडराची रेट वाडयत रावता म्हटल्यार थंय खंय ना खंय ते सिलिंडराची रेट वाडयता आनी हांगा घालता अशें म्हाका दिसता. ओके ओके थँक्यू.